दीस जाले हे प्रॉपर्टी एक ब्लँक असलें आणि एक हवेली टाईप असलें. सो सडनली डिफेन्सान कंस्ट्रक्शन चालू केला. मेक द लेटर टू द डिफरंट डिपार्टमेंट, स्टॉप द कंस्ट्रक्शन. 2 महिने झाले हे डेब्रिस तेंच्यांनी काढून रस्त्याचेर उडयला. हे फुटपाथ बिलोंग्स टू द पब्लीक. आमचे दामोदर सप्ताह लागीं पावला आनी हे पळय हालत फुटपाथ सगळे बंद करून उडयला तेंच्यांनी. ना म्युन्सिपालिटी एक्शन घेता ना PD एक्शन घेता, कोणूच एक्शन घेना. डिफेन्स दादागिरी करता. आमकां जाय जाल्यार तुमी NOC मागता आणि तुमकां जाय जाल्यार कांयच परमिशन ना. नेक्स्ट स्टेप आय विल जस्ट टॉक टू माय लिगल एडवायझर आनी पळयतलो कितें करपाक शकता. बिकॉज आमचे लोकल बॉडी कांयच करचे ना ते आमी जाणा. तेचेर आमी ऑलरेडी 2 फावटी हांव थंय वचून इन्स्पेक्शन केलें कळ्ळें तुका. आनी आमी तांकां त्या ऑफिसराकूच मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें बाबा हें जें तुमी काम चल्ललें आहा तें तुमी आमकां विथआवट अवर नॉलेज तुमी काय सांगता तुमी काम चालू केलां म्हणून आमकां म्हणजे कळपाक जाय. मागीर तेंच्यांनी आमकां डिफेन्सासून काम चालू आहा आनी ती डायरेक्टली फ्रॉम पेंजे ऑफीस रिलेटेड टू सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून तें हांगा चालू आहा. म्हणजे खंयचेंय काम येता जाल्यार हें आमचें म्हणजे म्युन्सिपालिटीचें जुरिडिक्शन मेळटा आनी आमकां परमिशन हें जायच म्हटलें.